दिव्यवाणी 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 जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या निमाण्या शुक्रारा ज्या कोणाक आराधनाक इगर्जी वचूंक जायना तांच्या खातीर ही कुर्साची वाट हांव तुमच्या खातीर करतलो. आनी आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलार कुर्साची वाट पळोवंक तुमकां एक अवकाश देवान कर्ण दिला. विशेष मापान आमी तुमच्या खातीर ह्या कुर्साच्या वाट्या वेळार मागता. सुरविलें मागणें. मोगाळा सुमया जेजू, ही कुर्साची वाट करतना आमच्या मोगा पासून तुवें कालवार दोंगरा पर्यंत समकली कुर्साची वाट आमी नियाळटा आनी आमच्या जिविताचो कुरीस घेवन तुजो पाटलाव करूंक तुजी कृपा मागता. तुज्या कुर्सा मरणा वरवीं तुवें आमकां मरणांतावन सासणाक जिविताचें दार उगाडलां. तर ह्या संवसाराचे यात्रेक पळण सोमतस तुज्या सर्गीच्या राजांत जियोंक आमकां फावो कर. तशेंच ह्या संवसारांत जिविताच्या वजान वोवोवच्या आमच्या भावा भयणींक आमी तांचो कुरीस वोवोवंक आदार दिवंक आमची काळजां मनां उगड म्हणून तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमेन. पयलेंच ते साव जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसू मिया जेजू क्रिस्त, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. मार्काचो वांचेल आवस्वर 15 ओळ 12-13-15 पर्यंत. पिलातान तांचे लागीं परत्यान विचारलें, तर जुदेवांचो राय म्हूण तुमी आपयतात ताका हांवें कितें करीचें? ताका कुर्सार मार म्हणून लोकांक बोबाट मारली. तोवर पिलात तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? तितल्यार लोकांक खुशी करचे खातीर पिलातान तांकां बाराबासाक सोडून दिलो. पूण जेजूक जर्मान मारून कुर्सार जोडच्याक तांचे अधीन केलो. पिलातान जेजूक न्हीद दिवंक जाय आसली. जेजू निरापराधी म्हणलें तो जाणा आसलो. त्या शिवाय जुदेव मुखेल्यांनी जेजूक मोसरान ताच्या लागीं हाडला म्हणलें ताका समजल्लें. पूण पिलातान आपलो फायदो पळयलो. लोकांक खुशी करूंक ताणें सतानितीची बेपारवा केली आनी ताच्या उद्देसूय दुरुपयोग केलो. शेकी जेजू निरापराधी तरी ताणें ताका मरणाचें फर्माण दिलें आनी आपले हात धुवन आपूण निरापराधी म्हणून चिंतलें. आयच्या संवसारारी असले पिलात आसात. आपल्या फायद्या खातीर ते सतानितीची हत्या करतात आनी निरापराध्यांक शिक्षा दितात. हे वरवीं जेजूचो पाशांव आजुनूय मुंदरून वेता. अधिकाराचो हांकार आनी अस्खत्याचो फायदो सर्गीचें राज स्थापन करूंक व्हड एक अडखळ. हातूं आमी वांटो घेतल्यार आमी सतानितीक दुस्मान जाता आनी निरापराध्यांक अनीत करता. तर सतानिती पासून झुजूंक मोन करया आनी सर्गीच्या राज्याचे दूत जावया. मागया. मोगाळा जेजू, सतानिती पासून झुजूंक आमकां धैर्य दी.
अधिकर असो दुरुपयोग जाताना आणि अस्खत्याचो फायदो उठयतना सर्गीच्या राज्यापासून वावरूंक आमकां तुज्या पाटलावदारांक तूं सुडसुडीत कर. अशें आमचे भोवती तुवें आशेल्लें सतानितीचें राज स्थापन करूंक आमकां कृपेन बरो. सुम्या काकूळट आमची कर, सुम्या काकूळट आमची कर. सदैव मये मागतो उपकार कंसाई गाय म्हज्या काळजाक कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. दुसरेंच ते सांग जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमियो जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. प्रधान याजकांनी फकत मोसरान ताका दर दिला म्हणून ताका समजल्लें. मार्काचो वांजेल 15:10. जेजू देवाचो पोतू तो आमचे पासत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ताणें सर्गीचें राज परगट केलें आनी भोव ल्हानांतल्या ल्हानांची सेवा केली. ताज्या उतरांची आनी करण्याची सकत अपरिमीत, पूण रोमी शिपायांनी ताच्या खांदार लजेचो आनी आत्मनसो कुरीस दिलो. जेजून तो कुरीस मोगान आनी कालतेपणी स्वीकार केलो. रोमी शिपाई जेजू समोर बळवून दिसले आनी जेजू तांचे मुखार अपराधी कशें रावलो. मनीस जायते फावटी देवा मुखार आपूण बळवून म्हणले परी चिंता आनी आपूण देवा विणे जियोंक सकता म्हणलें स्पश्ट करता. अशें आपूण कोण आनी कितें करता म्हणलें विसरता. आज असलें चिंतप वाडून येता आनी मनीस देवाची गरज ना म्हणले परी जियोवचें व्यर्थ प्रयत्न करता. हेच वरवीं आज बोवाडताची सतां आनी नितीची मोलां लिपल्यांत आनी हो 4 दिसाचो संवसार सर्वस्व म्हणलें फटकेरें चिंतप मनशाच्या नासमाधानाक कारण जालां म्हणलें मनीस विसरला तशें भोगता. मागणें. मोगाळा जेजू, तूं सर पदवेदार देवाचो पूत. तुजी सकत आनी पदवी अपरिमीत. तरी तूं तुज्या बापाक विधेय जालोय आनी ताचे कुशे प्रमाणें कुरीस स्वीकार केलो. अधिकाराच्या आमालान आनी पयशांच्या हांकारान आज जैतीं कश्टतात आनी अडसतात आनी शोशणाक बली जातात. तांकां तूं पाव आनी तांकां सवकासाय दी. तांकां पाश्चात्तापाचें काळीज दिवन परिवर्तन कर. आमच्या भावा भयणीक आमी तांच्या कश्टांत वावरूंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर. सोम्या काकूळट आमची कर, सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव मये मागतो उपकार कंसाई गाय म्हज्या काळजाक कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. तिसरेंच ते सांग जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा आनी मरणा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. देवाचें उतर इसाया 50:3-5. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेल्या केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. नियाळ जेजू संवसाराचो उजवाड. ताच्या उजवाडान जो चलता तो जिविताचो उजवाड देखतलो आनी सर्गी पावतलो. ताचे राज उजवाडाचें. ताचे मुखार सर्गीचे दाळबार तरतरतात.
पूण कुर्साच्या वाजना वरवीं जेजू नित्राण जालो आनी धरणीर पडलो. पातकांचें वजन कुर्साच्या वजना प्रास चड जालें. हे वरवीं जेजूक कालवारीची वाट कश्टांची जाली आनी तो मुखार वचूंक सोंपलो ना. आमच्या पातका पासून तो घायेलो, आमचे पासून तो देवाची शेळी जालो. पूण ताच्या बलिदाना वरवीं आमी बाचाव जाल्या. आज प्रामाणीक आनी विश्वासी मनीस संवसारी सुखाक बली जावन कुटुंबाच्या आनी समाजाच्या कुर्सा पोंदा वळवळटा आनी निराशी जाता. तसल्यांक कालवारेक कुरीस वोवून वेसो जेजू तांच्या कुटुंबाक आनी सामाजीक उजवाड जावं. मागणें. मोगाळा जेजू, पातकांच्या वजना पोंदा सोमकूच्या सर तुज्या पाटलावदारांक जिणी बदलूंक बोळ दी. आमचे संवसारी चिंतप आनी लौकीक राजांव सांडून कुर्साची जाणवाय शिकूंक आमकां आदार दी. आमच्या जिविताचो उगम आनी शेवट तूं आमकां स्पश्ट कर. अशें तुजे सर्गीचे जाणवायेक स्पंदन करन तुवें आमकां जोडून दिल्ल्या चडवणेचें देणें भोगूंक आमकां फावो कर. सुम्या काकोळत आमची कर, सुम्या काकोळत आमची कर. सदैव मये मागतो उपकार कंसाई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. तेंच ते सावन जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. देवाचें उतर. लुकाचो वांजेल 2रो वासवार 30 आनी 4 तावन 35 आनी 50 आनी 1. तो व्हड सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक दारीचे तालवारे बरी तुजें काळीज पापसितलें. वो बाळक इस्रायलांत साबारांक पडूंक आनी साबारांक कुटूंक कारण जातलो. ह्या वरवीं साबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतनां भायर पडटली. उपरांत जेजू तांच्या सांगाता नाजरेता फाटीं आयलो. तांकां तो काळजावन जियेलो, पूण ताच्या मातेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणान जागोवन दवरल्यो. नियाळ. जेजूच्या कुर्साच्या वाटेर ताची आवय मोरी ताका भेटली. मोरयेन जेजूचो व्हरतो मोग केल्लो तो देवाचो पूत तरी तिसोय पूत आसलो. तो अपराधी म्हूण कुर्सा मरणाक फावो जाल्लो म्हूण पिलातान फर्माण दिल्लें तरी मोरी तो निरापराधी म्हणलें जाणा आसली. देखून ताचेर तिणें तिची मोगाची दिश्ट घाली आनी तिचे दिश्टीन जेजूक थोडी बुसावण लाभली. जेजूनी तिचेर आपली दिश्ट घाली आनी तिच्या मुखामळार कश्टतल्या आवयांचे मुखामळो देखलें. आज जायत्यो आवयो तांच्या पुता वरवीं कश्टातात, तांच्या भुरग्यां वरवीं कश्टातात आनी आदार नासता जिविताची दिशा जोडूंक साधन करतात. तसल्यांक जेजू आनी मोरी आदार आनी बुजवण जावं. मागणें. मोगाळा सुम्या, आमच्या कुटुंबांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. कोश्टूच्या आवयांक तूं बुजय. आवय नातल्ल्या भुरग्यांक तूं आदार जा. सर आवयांक तांच्या भुरग्यांतय
तांची जबाबदारी पाळूंक आदार दी. मोरये आमचे माये आनी कुटुंबाचे राणये, आमच्या कुटुंबांक समाधान दी आनी बावाडटी जिणी जियोवंक तुज्या पुता लागीं विनाती कर. सोम्या काकूळ तामची कर, सोम्या काकूळ तामची कर. सद्यो मये मागतो उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजांत क्रुसार मेल्ल्या जेजूचेर. 5वें स्तेसांव. सिरेनसो सिमांव जेजू कुरीस वोवोंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिये जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. देवाचें उतर लूक 23:26. जेजूक घेवन वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमांव नांवाचो नाडा गेल्लो त्या वाटेन पाठी येतालो तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या कांदार तो दिलो. नियाळ. कुर्सा वाटेर अकस्मीत रितीन सिरेनेचो सिमांव जेजूक भेटलो आनी शिपायांच्या वत्तायेक लागून ताणें जेजू कुरीस व्होवंक आदार दिलो. सिमांवच्या कुमकेन जेजूक कुरीस व्होवंक साध्य जालें. देखून आजुनय सिमांवचे सेवेचो आमी उगडास काडटा आनी ताचे मौन सेवेक गौरव दिता. देव मनशाक कश्ट दिना, पूण कश्ट आयिल्ल्या वेळी ते सोसूंक आदार दिता आनी ते निवारूंक ताच्या दुतांक धाडटा. देखून कश्टतेल्यांक कुमकेचो हात दिवचो म्हळ्यार आमी तांचे थंय आमच्या भावा भयणींक देखचें आनी तांच्या मुखामळार देवाचें रुपणें देखचें आनी तांच्या मुखामळार आमी देवाकच देखचें. पेल्या थंय आमी केल्ले सेवेक देव प्रतिफळ दिता, कित्याक जे कितें आमी ल्हानांतल्या ल्हानांक करता तें आमी देवाकच करता. मागणें. सोम्या जेजू, जशें सिरेनाच्या सिमांवन तुजो कुरीस व्होवंक कुमो केली, तशें आमी आमच्या भावा भयणींक तांच्या कश्टा अनवारांत आदार दिवंक आमची काळजां मनां उदार कर. कश्टतेल्यांक आदार दिवंक आनी तांचे सेवेन तुजें मुखामोळ पळोवंक आमकां फावो कर. अशें आमचो मोग तुजे थंय आनी आमच्या भावा भयणी थंय जिवाळ कर. सोम्या काकूळ तामची कर, सोम्या काकूळ तामची कर. सदैव मये मागतो उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 6वें स्तेसांव. वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमी जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा मरणा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. देवाचें उतर किर्तन 20:7 ओळ 8 आनी 9. तुजे विशीं म्हज्या काळजान म्हाका सांगलें, ताचें मुखामोळ सोदा. तुजें मुखामोळ हांव सोदतां सर्वेस्परा. तुजें मुखामोळ म्हजें मुखलें लिपय नाका. रागान तुज्या साकराक पयस करनाका. तूंच म्हजो आदार, म्हाका सांडिनाका, म्हाका सोडिनाका देवा म्हज्या तारोका. नियाळ. वेरोनिकान जेजूचें मुखामोळ पळयलें आनी तिच्या तुवाल्यान तें पुसलें. हे वरवीं कुरीस व्होवंक नित्राणी जाल्ल्या जेजूक थोडीसो कासाय लाभली. तिची मोगाची करणी ल्हान तरी तिचे सेवेक जेजून व्हड प्रतिफळ दिलो. ताचें मुखामोळ ताणें त्या तुवाल्यार कंसयलें आनी तिची सेवा मानून घेतली. आज वेरोनिकान जेजू केल्ली बरी करणी आमी उगडास काडटना कश्टांत आसल्या आमच्या भावा भयणींच्या मुखामळांत तांची खंत, बेजाराय, आक्लास
आनी भिरांत काडूंक उदार जावया. तशेंच आमच्या बऱ्या कामांक जेजूस आमकां 100 वांट्यांनी बेसांव दितलो म्हणून भरवश्या. मागणे. मोगाळा सुमिया जेजू, आमी तुजे मुखामोळ सोदतांव आनी कश्टतल्यांत ते पळोवंक आशेतांव. दुर्बळ्या, पिडेस्तां आनी कश्टतल्यांक आदार दिवंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर. रडतेल्या आमच्या भावा भयणींची दुखां पुसूंक आनी तांचे कश्ट हाडो करूंक आमकां धैर्य दी. अशें हर एक मनीस तुजे सारकें आनी रोपणें म्हूण चिंतून तांच्या मुखामळांनी तुजें मुखामोळ पळोवंक आनी तांचे सेवेन तुजी सेवा करूंक फावो कर. सुमिया काकुळतामची कर, सुमिया काकुळतामची कर. सदैव मये मागतो उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 7वें तेसांव. जेजू दुसऱ्या फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा मरणा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. देवाचें उतर किर्तन 22:8 आनी 12. सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन आसलो, तर सर्वेस्परस ताका निवारू. सर्वेस्पर ताजो मोग करता जाल्यार तोच ताका सुटका दिवं. जायते बैल म्हजे भोंवती रावल्यात, बाशानाच्या बैलांनी म्हाका वेडो घाला. नियाळ. आयच्या संवसारार पातकाचो आनी वायटाचो प्रभाव इतलो अनीत आनी फोट जिखता तशें दिसता आनी भोगता. पूण देवाचेर आमचो तीर बरोवसो वायटाचेर जैतेवन जावंक आदार दिता आनी काळोखांत उजवाड देखसो बरोवसो जिवो करता. जेजूचो भावार्थ आपल्या बापाचेर इतलो तीर आसुल्लो, तो ताच्या कुर्सा पोंदा पडल्या वेळी निराशी जालो ना. बगार उठलो आनी बापाची कुशी करूंक कुरीस घेवन मुखार समकलो. कोरो मोग असाध्य म्हूण चिंतचें साध्य करता, कित्याक देवाक असाध्य जाल्लें कांयच ना. बापाचो मोग काळजांत आसता, कुरीस आळू जाता आनी जिणयेचो शेवट स्पश्ट जाता. मागणे. मोगाळा सुमिया जेजू, तुजे दुसरे पडणे वरवीं आमच्या जिविताचे जबाबदारेंत आमी विश्वासी रावूंक आमकां तूं शिकयताय. आमचे सवये आनी बेजबाबदारे वरवीं आमी आमची जबाबदारी चुकोवन घेता आनी आमची काळजां दारूण करता. अशें आमच्या बेसांत आनी मिसावांत आमी पाटी पडटा, तर आमच्या बेजबाबदारेंत आमकां तूं सकत दी थंयतावन भायर येवंक. आमच्या जबाबदारेंत आनी बेसांत विश्वासी रावूंक आनी आमचे भोंवती तुजे राज आसा करूंक आमकां तुजी कृपा दी. सुमिया काकुळतामची कर, सुमिया काकुळतामची कर. सदैव मये मागतो उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 8वें तेसांव. जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. देवाचें उतर लूक 23:27-28. ओडीक लोकां जमोन जेजू फाटल्यान वेतलो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडटल्यो आनी विणाप करतल्यो. जेजून तांचे कुशीन घुंवून तांकां सांगलें, जेरुसलेमाच्या दुवानो, म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमच्या पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां पासत रडा.
नियाळ जेजूचे कुर्सा वाटेर जेरुसलेमाच्यो थोड्यो स्त्रियो ताका भेटल्यो. जेजूचे कश्ट आनी ताका फावो जाल्लें मरण चिंतून रोडूंक लागल्यो. पूण जेजून तांकां बुजयलें आनी तांणी तांचे आनी तांच्या भुरग्यां पासून रोडूंक सांगलें. रडणें सैमीक तरी रडणें जिविताच्या समस्यांक परिहार न्हय. हेरांचे कश्ट पळोवन रडल्यार तांचे थंय आमची जबाबदारी सोंपना. जर आमचें रडणें बऱ्या करण्यांनी संपूर्ण जाता तवळ आमच्या रडण्याक अर्थ येता. देखून आमच्या रडण्या बराबर कश्टतल्यांक आदार दिवया आनी तांचें रडणें थांबोवंक साधन करया. जेजून त्या स्त्रियांक सांगलें, हांव कितें करता ती बापाची कुशी करता. तुमची भुरगीं बापाची कुशी करिनात, सक्रामेंतान जियेनात. तांच्या खातीर रडा, तांच्या खातीर मागा. तुमचें मागणें निरर्थक जावचें ना. मोनिकान अगस्तिना खातीर मागलें मागणें अगस्तिनाक परिवर्तन केलें. मोगाच्या भावानो भयण्यांनो, तुमच्या कुटुंबा खातीर मागा, थंय देव परिवर्तन हाडटलो. मागणें मोगाळा सुमिया जेजू, तुज्या मनशापणाच्या गुटा वरवीं तुवें मोरयेक सर्व स्त्रियां भितर सादिवून केली आनी सर्व स्त्रियांक परतो मान दिलो. सर्व आवयांक आनी कुटुंबांत तारावळ सेवा दितेल्या सर्व स्त्रियांक तुज्या बेसावांनी भोर आनी तांचो वावर सुफळ कर. जिविताच्या समस्यांनी भरलेल्या स्त्रियांक तूं दयाळ जा आनी तांचे कश्ट हळू कर. निराश जाल्ल्यांक तूं भरवसो दी आनी तुज्या पुनर्जीवनपणाच्या गुठान तांकां समाधान लाभय. सोम्या काकूळ तामची कर, सोम्या काकूळ तामची कर. सदिव मये मागतो उपकार कंसाई गाय म्हज्या काळजार पुरसार मेल्ल्या जेजूचेर. 9वें स्तेसांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमी जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. देवाचें उतर कोरिंथांकां बरयलें दुसरें पत्र आवास्वर 5वो वळो 14-15. क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यांत. सुमेस्त मनशा पासून तेकलो मेला जाल्यार सकडा मेल्यान म्हूण जालें. जियेतेल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचें न्हय, बगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत पुनर्जीवन जालो ताचे खातीर जियोवच्याक तो सुमेस्तां खातीर मेलो. नियाळ मनशाच्या पातकांचें वजन जेजू परत परत कुर्सा पोंदा पडूंक कारण जाता. पूण जेजू आपली दिश्ट कालवार दोंगरार लायता आनी आपल्या कुर्साच्या बलिदाना वरवीं संवसाराची सडवण देखता. रक्त मासा प्रमाणे जियेल्यार आमी पातकांची गुलाम जाता, पूण रक्त मासाच्या ताळण्यांचेर जैत वेल्यार आमी सर्गीच्या राज्य कुशीन समकता. तर कुर्सा पोंदा जेजूचे पडणे आमी आमचे पातक रोडूंक आमकां आदार जावं आनी सुटाव्या कुमसार जावं नवी जिणी जियोंक बोळ जावं. आमच्या गुप्ती लिप्ती पातकांतावन भायर येवन जेजूचो मोग करूंक पाटलाव करूंक आमकां करपा लाबो. आमचे पासून कुर्साची वाट समकल्लो जेजू, आमी आमचे पातक रोडून एक भाग्यवंत जिणी जियोंक आमकां प्रेरण जावं. मागणें मोगाळा सुमिया जेजू, आमकां सुमेस्तांक भाग्यवंत जिणी जियोंक करपा दी. आमचे पिरगजेंत आमच्या पवित्र सभेंत आमी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन वावरूंक आमकां तुजो पवित्र आत्मो दी. क्रिस्तावा मदें असले वांटे फांटे थांबय. तुज्या भाग्यवंत कुर्साच्या बोंदेर राखाल सर्व क्रिस्तावांनी तांच्या उतरां करण्यांनी तुका साक्ष दिवंक
आनी सुवार्तेचे दूत जावन तांकां फावो कर. अशें तुज्या पाटलावदारांच्या माया मोगाच्या जिणये वरवीं पृथ्वीच्या पंतान पळोवन तुजें राज परगट जावं. सुम्या काकुळट आमची कर, सुम्या काकुळट आमची कर. सदैव मये मागतो उपकार कंसाय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 10वें तेसांव जेजूचें आंग वस्तोरो खाण विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्त, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सुवार्ता पूण तूं सर्वेस्परा पयस रावा नाका, म्हज्या बोळा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. किर्तन 22:19. नियाळ पातका वरवीं मनीस विणगो जाल्लें मनशाक कळ्ळें आनी ताचें पातक दांबूंक तांणी साधन केलें. पूण मनशाक बागेवनपण न्हेसूंक देव मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ताच्या आजारपणा वरवीं पातकी मनशांक बरवसो उदेलो आनी पिडेस्तांक पेकोवणी लाभली. ताचे वस्तूर आपडलेली बरी जाली. ताका कुर्सार किळावचे फुडें ताची आंग वस्तुरां काडली आनी ताका अखमान केलो. पूण ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं ताणें आमकां महिमेन न्हेसयलें आनी कुरपेन नेटयलें. पवित्र स्नाना वरवीं आमी ताकाच न्हेसतांव आनी सर्गीच्या राजाची वाट चमकतांव. तर आमचें क्रिस्तांव नेसण आमची वडविकाय जावं आनी सर्गीच्या राज्याच्या जेवणाक बसूंक फावो करूं. मागणें. सोम्या जेजू क्रिस्ता, पवित्र स्नानान तुवें आमकां नवी रचना केल्यांत आनी पवित्रतेन न्हेसयलां. आमचें हें नेसण सासण जिवीत जोडूंक आदार जावं. जे कितें आमकां सर्गीचें जिवीत जोडूंक अडखळटा तें आमी पयस दवरून तुज्या रक्तान नितळ जाल्लें नेसण घावन सर्गीच्या जेवणाक बसूंक आमकां फावो कर. सोम्या काकुळट आमची कर, सोम्या काकुळट आमची कर. सदैव मये मागतो उपकार कंसाय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 11वें तेसांव जेजू कुर्सार किळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. देवाचें उतर जुआंव 19:16 आनी 19. तितल्यार पिलातान जेजू कुर्सार मारच्याक तांचे ताबेन दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन कुर्साक लायलें. तें अशें बरयलें, जेजू नाजारेन जुदेवांचो राय. नियाळ. जेजू देवाचो पूत आनी संवसाराचो सोडवंदार. पूण शिपायांनी ताका अपराध्या परी लेखलो आनी ताचे हातपाय कुर्साक किळायले. अशें ताका असहायाक केलो. बरी खबर परगटूंक जायत्या गांवांनी वाट चमकल्ले ताचे पाय भुमी आनी आकाशा मदें उमकळ्ळे. जायत्या लोकांक आशिर्वाद दिल्ले ते सबार पिडेस्तांक गूण केल्ले ते ताचे हात शिपायांनी कुर्सार किळायले. दयाळायेन भरल्ले ताचे दोळे आतां भुमीतावन सर्गी कुशीन दिश्ट घालीचे पडले. जेजू कुर्सार किळावची घडी ताच्या दुस्मानांक जैताची जाली तरी ती घडी मनशाकुळाक सडवण दिवच्या बोरवशाची आनी सस्त्याच्या जिविताची घडी जाली. मागणें. मोगाळा सुमिया जेजू, आमच्या पातकां पासून तुका कुर्सार किळायलो, पूण तुज्या कुर्सा मरणा वरवीं आमची सडवण जाली. आमची काकूळ कर आनी आमकां सर्गीचें दार उगड. अशें तुजे महिमेवंत
अशें तुजे महिमेंत आमकां वांटेली कर. जिविताची दिशा नासता आनी वायट सवयांक बली जाल्ल्या युवा जाणांक तूं तुजो उसवाड दी आनी तांणी तुजेर बरवसून जिवंक तांची काळजां मोना उर्बेस्त कर. सुम्या काकुळतामची कर, सुम्या काकुळतामची कर. सदैव मये मागतो उपकार कंसाई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 12वें सांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिये जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. लूक 23:30 तेदुआं जेजून व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिता. आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. नियाळ 3 वरां कुर्साचे वळवळे सोसून जेजून व्हडल्यान बोब मारली आनी ताजो आत्मो बापाक समर्पिलो. ताचे बोबेन ताचे कश्ट, आक्लास, अपमान, निराशा आनी एकसूरपण आसले मात्र न्ही, बगार नव्या जिविताचो भावार्थ आनी बरवसोय आसलो. मागणें. मोगाळा जेजू, तुवें कुर्सार प्राण सोडतना संवसार काळोखान बुडलो, पूण तुज्या पुनर्जिवनपणा वरवीं अख्खो संवसार प्रकाश भरीत जालो. तुज्या कुर्सा मरणाच्या पुण्या वरवीं पातकी जिविताचो काळोख उजवाड जावन बदल आनी आमकां मरणांत हावून जिविताक वाट व्हर. आमच्या ह्या संवसारी पयणार तूं आमकां वाट दाखय आनी सर्गी दिशेन समकोको आमची मेटां सांबाळ. तुज्या बागेवंत मरणाच्या पुण्यान आमकां सुमेस्तांक बऱ्या मरणाची कृपा लाभय आनी एक दीस तुज्या राज्यांत जिवंक फावो कर. सुम्या काकुळतामची कर, सुम्या काकुळतामची कर. सदैव मये मागतो उपकार कंसाई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 13वें सांव जेजूची कूड मोरयेच्या उस्क्यार दवरतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिये जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जुआंव 19:26 आनी 27 आपल्या आवयक आनी तिच्या बोगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणलो, ही तुजी आवय. त्या घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची करून घेतली. नियाळ. मोग मरणाप्रास बळिश्ट. जेजूचो मोग मरणान आखेर जायना, आखेर जावंक ना. जेजूचो मोग केल्ली ताणें कुर्सार प्राण सोडलोच ताची कूड कुर्सार तावन देंवोवन ती निकेपोक मुखार आयली. जेजून प्राण सोडून थोड्याच वेळान साब्बात सुरू जावंक आसलो जाल्ल्यान तांणी तुर्तान जेजूची कूड कुर्सा वयली देंवयली आनी मोरयेच्या उस्क्यार दवरली. आरिमातेयेचो जुजे आनी निकोदेम जेजूचे अभिमानी आसले आनी शिस जावन आसले. जेजूचेर आनी ताच्या शिकवणेचेर तांकां वर्तो मान अभिमान आसलो. देखून तांणी जेजूची कूड कुर्सा वयली देंवयली आनी ती मोरयेचे हाती दिली. मोरयेन व्हडा मोगान आपल्या निर्जीव पुताची कूड स्विकार केली आनी देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालो. खंयच्या आवयक आपूण जिवंत आसतना पुताचें मरण पळोवंक जायत? कितलेशा आवयांनी हांवें सांगलें आयकलां, देवान म्हजो उडास काडलो जाल्यार बरो आसलो. वय आज तसल्या आवयांक दुखी माई आमकां बुजोवन दिता, धैर्य दिता, आमच्या खातीर मागता. अकालीक मरणाक ओळख जाल्ल्या आमच्या भुरग्यां खातीर, तांच्या आत्म्या खातीर आनी पुलगतीत असल्या आत्म्या खातीर आज आमी मागया.
मागणे मोगळा सुमिया जेजू, आम्ही या संवसारांत यात्रीक आनी सर्ग आमचो बसयलो गांव, आमचे कोड देवाचे मंदिर आनी सर्गीचे सुख भोगूंक एक हातेर देखून आमी आमची आनी हेरांच्या कुडीची पवित्रताय समजूंक आनी मेल्ल्या कुडींकी फावो तो मान दिवंक फावो कर. मरण पावल्ल्या आमच्या मोगाच्यांक सासणेक विशेव दी आनी आमकां तुज्या राज्यांत येवंक फावो कर. सुम्या काकोळत आमची कर, सुम्या काकोळत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कसंय गाय म्हज्या काळजार कुर्चार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें तेसांव जेजूची कोडू निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमी जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जुआंव 19:39 जेजूक आदी रातीचे मेळोवंक आयिल्लो निकोदेमी रक्ताबोळ आनी लोळी सर भरसून केल्ली 30 किलो तितली मिसळणी घेवन आयलो. ताणी जेजूची कोड काढली आनी जुदेवांचे मातये पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माकून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुटलायली. नियाळ अरिमथेयाच्या झुजे आनी निकोदेमाच्या मुखेलपणाखाल जेजूची निर्जीव कोडू फोंडांत निके पिली. उपरांत फोंडाचेर एक ओड शेळा दवरून सगळीं घरा गेली. अशें जेजूचें संवसारी जिवीत सोंपलें आनी बापान ताका दिल्लें मिसांव ताणें पूर्ण केलें. पूण फोंड शाश्वत न्हय. बगार पुनर्जीवनपणाचो बरोसो म्हणलें सत हप्त्यांच्या पयल्या दिसा सकाळी परगट जालें. पयस पडली शिळा आनी उक्तो फोंडो नव्या जिविताचो बरोसो जालो आनी आमी सस्त्याच्या जिविताक जल्मतल्याव आनी मरणांत थंय जिवीत बदलता म्हणलें स्पश्ट जालें. जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमी मरणा वरवीं नाश जावचें नांव बगार मरण जिखून सस्त्याच्या जिवितांत वांटेली जातेल्या म्हूण समजत हांव. तर हो बरोसो आमचे यात्रीक जिवीत सफळ करो आनी आमकां सर्गेच्या जिविताक पावो. मागणे मोगळा सुमिया जेजू, आमकां नव्या जिविताक उठय आनी उजवाडाच्या राजाची भुरगीं कर. जिविताच्या वजना पोंदा कश्टतल्यांक आनी यात्रीक जिविता निराश जाल्ल्यांक सौखासाय आनी बरोसो दी. आमच्या अंतरलेल्यांक सर्गीचो दारवाटो उगड आनी पुनर्जीवनपणाच्या बरोशान आमचे 4 दिसाचे जिवीत फळाबरीत कर. सुम्या काकोळत आमची कर, सुम्या काकोळत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कसंय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. निमाणे मागणे क्रिस्त आमच्या खातीर कलतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. प्रार्थुया मोगळा जेजू, कुर्सा वाटेचें हें भक्तीपण तुवें आमचे पासत समकल्ली कालवाराची वाट नियाळूंक आनी आमच्या जिविताची कुर्सा वाट समकूंक आदार जावं. तुवें आमकां दिल्ले आमोलीक जिविताचे देणे आमी मोगान स्विकार करता आनी तातूंत आमकां मेळचे कश्ट अपमान समस्ये आनी पंत आव्हानां धैर्यान सोंसूंक तुजो आदार मागता. आमचे बरोबर आमच्या भाव भयणींकी तांच्या जिविताची कुर्सा वाट समकूंक आमी तांकां आदार दिशें आमकां तूं उदार कर. अशें तुजो कुरेस आमच्या जिविताचो उजवाड आनी सदवणेन जैतसो गुर्त जावं. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, पापा साहेबाच्या इराद्या पासत आमी सर्वां मागया सांगाता. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका
पूण वायटांतले आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन बरले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, ही कुर्सा वाटेक हांवें आधार घेतला. जेजूचो कुरीस आमचो बरवोसो मंगळ ज्योतीन परगट केल्ल्या सान जुजे सेमिनरी झेप्पू बापो रोनाल्ड सेरावनो बरयली ही कुर्सा वाट. जेजूचो कुरीस आमचो बरवोसो. साद जाता तितल्या लोकांक ही कुर्साची वाट तुमी मुखार करा आनी जेजूच्या कश्टा मरणाचो हो दीस तांणी नियाळूंक तांकांय तुमी प्रेरण जाया. तुमच्या पासो तो मागतलो, म्हज्या पासो ती म्हज्या मिसांव पासो तुमी मागया. सर्वेस बोर तुमचे सवे आसूं, तुमचेय सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. दिव्यवाणी